माय मोगाचो येवकार हांव मनीषा जाधव. सुरवेक पळयाच्यो हेडलायन्स. चांदेल हाळ्ळी वाठारात गवेरेड्यांचो पंगड पडलो तिळारी कॅनलात. रान खात्याच्या जवानांनी थळाव्यांच्या मजतीन काढले रेड्यांक सुखरूप कॅनलांतल्यान भायर. दिवचल पालिका मार्केट कॉम्प्लेक्स जावन रावला धवो हत्ती. बाजारात आसात 3 इमारती. पोरणी इमारत सोडली जाल्यार 15 आणि 4 वर्सां आदी बांदिल्ल्या दोनूय इमारतींची संकुला आसात बंदच. वारका वेटरन्सान कार्मोना वेटरन्साक हारयत 4-1 अशा गोल फरकांनी मेळयले घसघशीत जैत. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. शेनवारा चांदेल हाळ्ळी वाठारात गवेरेड्यांचो पंगड तिलारी कॅनलात पडलो. रान खात्याच्या जवानांनी थळाव्यांच्या मजतीन 7 वरां उपरांत रेड्यांक सुखरूप कॅनलांतल्यान भायर काडून त्यांचो जीव वाटायलो. पळयात संदीप कामुलकाराचो रिपोर्ट. मोठे तो सिंगल असा न्हू हो पयर आता दोरी आधी घालले ती घालले रे पहिले ती पावती काय घाललं आधी डबल पावती आता त्याका मला ते परत त्यांनी हे केली पण त्याका लागून ते सामके ते काढलं हॅलो चांदेल हांगा 4 गवेरेडे म्हणजे 2 गवेरेडे आणि 2 तेची पार्ट्सां कॅनलान पडलेली उदकान आसलेली ती भितरले 2 पार्ट्सां आसलेली तेंची ल्हान कप्स आसलेले पळय तांकां काडले आनी एक गवेरेडो आपण भायर सरलो पण एकटो भितर अडकून उरला आनी ताका सोडोवपाचें काम चालू आसा. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पेडण्याचे ते भायर सर मेरेन थंय रावलेले आसा आनी रेस्क्यू करपाच्या खातीर रेस्क्यू टीम तेंची येयल्ली आसा आनी ती रेस्क्यू टीम म्हाका दिसता तांकां रिलीज केले वचून थंयच्यान वचचें ना अशें आसा. कित्याक इंडियन बायसन हे खूब डेंजर आसता कारण अशें गांवांतल्या लोकांक कोणाक हँडल जायना ते ताका लागून स्पेशल टीम थंय येयलेली आसा आनी तांकां एकटे आतां एकूच उरला. 3 काडलेले आसा 2 कप आनी एक व्हडलो गवेरेडो भायर काडलेलो आसा आनी एकूच उरलेलो आसा तो रेस्क्यू जातलो. दुसरे वटेन सरकार गवेरेडे शेतांनी येयले म्हूण पळोवणी करतात पूण शेतकारांचे जाल्ले लुकसाणाचेर आडनदर करतात अशें थळाव्यांचो आरोप. पळयात तांचे उतफर्के. आमचे मारते का शेतान तुमचे काय लुकसाणी बी करतात खूप गवे खूप करतात किती लुकसाणी दिता मगे सरकार दिता कितें लुकसाण भरपाई काय दिना. तुम्ही कंप्लेनी बी केला टेम्पो करून वयतू राज्य आमची बायलां माळो घालतात आणि हेंका राखतात. कांयच गव्हर्नमेंट आमकां दिना. कितें करतले आमी? हे आमची पोरसो अशी जावपाची बायलां आमी काम करतात म्हणतात काय ना त्या पोरसांनी आमकां तुम्हीच मारा म्हणतो म्हणून आम्ही करतो. ओके आता हो केन्ना पडला? हे केन्ना पडला? आता सकाळी कित्या येयलो बघू आमकां आतां राखांक आता आमी माळ्या 3 महिने रावतलो रातची जागरणा करून 1000 रुपये काय माती तेंच्यांनी दिवंक ना. काय दिना फॉरेस्टर काय दिना. फोटो मारून व्हरतात येयलो म्हणतात आनी हे आता गैरेड्यांचे काय म्हणून गव्हर्नमेंटान काय तरी यांचं
बायलो करूंक जाय बंदोबस्त बंदोबस्त बरोबर किती फायदो आसा हा? अरे आम्ही शेता करतो आम्ही काम करून सकाळची कामाक वचून आम्ही जर आता बघा 5 झाली म्हणून जर घरा येलो 5 झाली म्हणून घरा येलो आल्या संग ते येतात. हा गवे संघ येतात हय गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकर, समरिता खणगावकर आणि निखिल जल्मी. दिवचल पालिका मार्केट कॉम्प्लेक्स धवो हत्ती जावन रावला. बाजारात 3 इमारती आसात. पोरणी इमारत सोडली जाल्यार 15 आणि 4 वर्सां आदी बांदिल्ल्या दोनूय इमारतीची संकुला बंदच आसात. पालिकेक कसलीच कमाई करून दिनात. अर्थव्यवस्थेचो नियाळ घेतला आमचो रिपोर्टर महेश गोवेकारान. 2020 इनॉग्रेशन जाल्ली न्यू 3rd फेज मार्केट कॉम्प्लेक्स बिचोले म्युनिसिपल कावन्सिलाचे. पूण आतां 2024 लागले आनी हांगा आमी शॉपां वयता. फक्त जी भायर जी शॉपां आसा ती फक्त शिफ्ट केल्ली शॉपां म्हणजे तांकां दिल्ली शॉपां आनी जी टेंडर घेवन लोकांनी घेवपा जाय आसली ती घेतल्या अशें आमकां दिसना. वयर ऑफिसांचे स्पेस हांगा आसा. हांगा गव्हर्मेंट ऑफिसीस येतले अशें म्हणटात पूण अजून पर्यंत जावंक ना. एक कितें तरी जाला दिसता पूण तें अजून येवंक ना. हे मेन मार्केटान 2 बिल्डिंगी आसा सेकेंड फेसूय थंयसरूय वयर जी शॉपां आसा ती चडशी बंद आसा. ताका कारणां खूब आसा म्हणजे जी शॉपां घेतल्या लोकांनी तांकां रेंटा खातीर प्रॉब्लम जाता. तशेंच मार्केटान जे लोक येवपी ते वयर वचपाक सोदिनात. तशेंच हे भितरल्यान आसात. हांगा बिचोले म्हणजे एक बारीक सिटी आनी हांगा तशे व्हडले वेव्हार मोठ्या प्रमाणान जायना. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गावकार आणि संगीता ओली. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. श्रीस्थळ पंचायत वाठारांतल्या मैथळ ह्या भागात बेकायदेशीरपणान चिरेखण आणि रब्बर काडपाचे काम चालू आसा. ग्रामसभेत हो विशय थळावे मांडटात पूण अजून मेरेन कसलीच हालचाली जायनाशिल्ल्यान थळावे फुर्योज जाल्यात. सरपंच फकत करता म्हण पोकी आश्वासनां दिता खंय. ही कामां परमिशनाचेर चल्ला काय कमिशनाचेर असो प्रश्न आता थळाव्यांक उप्रासला. पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट. गांवाक जेन्नाय बरें वायट जाता किंवा एखादो डेव्हलपमेंट करपाचो आसता किंवा केन्नाय खंयच्यो अडी अडचणी त्याच बरोबर खंयची नाका ती कंपनी किंवा बाकीचे हेर कोणी येवन कितें जर करता जाल्यार त्या वेळाचेर पंचायत ही मेन ऑथॉरिटी आसता आनी पंचायतीन ताचेर बोट दवरपाचें आसता. आनी जेन्ना पंचायत एक्टीव आसता तेन्ना खंयच कोणीच इल्लीगल करपाक शकना. पूण आयज श्रीस्थळ पंचायत वाठारांतल्या मैथळ ह्या भागान हांगासर एक पद्दतीन व्हडली चिऱ्या खणच चलता अशी. आनीक जेणे करून ही जर चिऱ्या जरी म्हटल्यार जाल्यार पूण हांगाचो रस्त्यार मांडपी रब्बर आसा त्या रब्बराची हांगासर खण चलता. आनीक दिसभर 2-3 मशिनां घेवन हांगासर मोठ्या घरघर आवाजान हांगासर रब्बर काडपाचें काम सुरू जाता. ह्या आवाजाक लागून स्थानीक लोकांक एक नॉयज पोल्युशन जाताच पूण त्याच बरोबर हो जो मागीर मोठो खण तयार जाल्लो आसा फोंड तयार जाल्लो आसा हातूंत खंयची तरी एक जगावयली कंपनी आपलो वेस्ट हाडून हांगासर उडयतात. त्याच बरोबर कांय प्लास्टीक आनी बाकीच्यो वेगवेगळ्या तरेचो कचरो हाडून उडयता. पावसाच्या वेळाचेर हांगासर ती घाण आनी उदक मेळून एक तळें जाता सारकें बुरशें तळें. आनी त्याच बरोबर हे जे सगळे जे आसा रातच्या वेळार जर पळयलें जाल्यार राती हांगासर इतली मच्छरां क्रिएट जाता आनी हाजे लागून फाल्यां मलेरिया किंवा हेर मोठी दुयेंसां जावपाची शक्यताय आसा. ह्या वेळाचेर जेन्ना आमी श्रीस्थळ पंचायतीची सरपंच हाचे संबंधान जर उलोवपाचो प्रयत्न केलो जाल्यार कालूच तिणें एक स्टेटमेंट काडलेलो की खंयच्याय पंचायत एरिया किंवा खंयच्याय वार्डाक जेन्ना एखादें काम कोणीय करता निदान एक प्रोग्राम जरी करता गव्हर्मेंटाचो ग्रांट घेवन जाल्यार खंय पंच आनी सरपंचाचें परमिशन घेवपाक जाय तांकां सांगपाक जाय. जाल्यार हे जर 1 वर्सा साकून हांगासर चलता जाल्यार हे तिका सांगूनच चलता आसतलें ना जाल्यार ती करपाक दिनाशिल्ली. म्हणजे हे जर बेकायदेशीर पद्दतीन सांगून जर चलता जाल्यार हांगासर कितें हत्तेबाजी चलता काय कितें काय पयशांचो खेळवाड चलता काय कितें काय हे जे इल्लीगल धंदे करपी आसा ह्या सरपंचाचे रिलेशनाचे मनीस सगळे सोयरे काय फॅमिलीचे मनीस काय आनी कितें हांगासरल्या बिझनेस चलता काय कितें अशा तरेचो हो मोठो प्रश्न हांगासरल्या थळाव्या लोकांनी व्यक्त केला. या कामाक लागून पावसात उदक भरता आणि ताका रेब्याचे स्वरूप येता. देखून वाठारात जळारांची समस्या वाडल्या. दुयेंसां वाडपाचो भंय थळाव्यांनी उक्तायला. तशेंच घाण वास लोकांक पिडपाक लागला. आयकात थळाव्यांक. हिंगा सध्या ते बोल्डर काडटा स्टोन बोल्डर आदली 1-1.5 वर्स जालें बोल्डर काडपाक लागला. ते माती काडटाय आनी एक अरावंड 10 म्हयने सुमार जाले की ते मशरूम वेस्ट आहा पळय
तुमकां दिसता पळय थंय तो आनी घालपाक लागला थंय. ओके. आणि हांगा ही कितली सुमार एरिया हे चल्ला आतां सध्या डंपिंग? अरावंड 20 ते 20,000 स्क्वेअर मिटर आसतली टोटल एरिया फूल. आणि हे केन्ना आतां कितले 1.5 वर्सां साकून स्टार्ट जालें म्हणटा तूं? 1.5 वर्स मागीर डे नायट चालू उरता काय कितें? ना, डे टायम उरता. हे हांगासर कितल्या मशिनांनी करता काय कितें करता? 2-3 मशीन आसता, JCP आसता, आणि ब्रेकरान हे करता ते उरताय. हांगा कितें रबर काडटा काय चिऱ्या बीन मारता? ना, रबर काडटा, रबर. एवरी ग्रामसभेक तुमकां बरा 1-2-3 म्हयन्यान जाता. एवरी ग्रामसभेक काडटा इश्यू. सरपंच म्हणटा आपूण पळयता, एक्शन घेता. पळयल्यार तेंगे काय प्रायोरिटी अशें म्हणटा कांय दिना. अशें दिसता की बॅक हँड आसा तेंगे कितें सेटींग आसा आनी तेंगे कितें हप्तो मेळटा म्हण. नाजाल्यार अशी गांवां काय चलोवंक शकना न्ही. मिडल ऑफ सगळ्या लोकेलिटी आसा आनी मदींच कशी चलपाक शकता. जेन्ना पावस पडटा पळय तेन्ना आख्खें फील जाता उदकान. आनी तो कंपोस्ट जाल्ल्यान तो तेका रेब्याचें एक स्वरूप येता. आनी तेजे भितरल्यान ड्रेन जावन पावसाने ड्रेन जावन तेजे नियरबाय वेल्स आनी स्प्रिंग आसा पळय थंय तेतून उदकाची क्वॉलिटी आहा ती पाड जाता. सो आमी हें सुद्दां आमच्या सरपंचाक सांगलें ग्रामसभेक की तूं कन्सर्न ते एवरी टायम सांगता की तुमी रिटर्न लेटर करा म्हण. पण म्हाका कळना ज्यो गोश्टी आमकां दिसता त्यो सरपंचाक दिसता आसतल्योच न्ही ऑब्वियसली. सो तुमी रिटर्न लेटर ही कारणां मुखार करची न्ही. आनीक रातच्या टायमार मच्छरांचे तसो इश्यू बी कितें येता? रातचे आफ्टर तुवें आतां पयल्या आसतलो व्हिडिओ करता वास कसलो येता तो. पण आफ्टर 7 हिंगा वास घेवपा सारकी येना, पोजिशन ना आनी मच्छर बी भरपूर. आनी भुरग्यांक सुद्दां हिंगा लोकल भुरग्यांक सुद्दां हे दिसभर ब्रेकर चालू जाता, शिक्षणा प्रॉब्लम आनी तांकां त्या वासा लागून रेस्पिरेटरी डिजीज जावपाचे खूब चान्सीस आसा. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, मनीषा जाधव आनी निखिल जल्मी. कोयराच्यो राशी आता सगळीकडेनच दिश्टी पडपाक लागल्यात. तर एका वाठारात हो आडखळ येवपाक लागला. पिळगांव रस्तो कोयरापासून मुक्त करून घेतला. आता परत घाण करप्यांक 10,000 तालाव घालतली अशें थळावी सरपंच मोहिनी जल्मीन लोकांक शिटकायला. दिवचल पालिकेच्या सांगातान पिळगांवच्या नगरसेवकान दखल घेऊन पिळगांव रस्त्यार घातिल्लो कोयर नितळ केला. आता रस्तो कोयर मुक्त जाला. हो रस्तो नितळ उरचो हे खातीर थळाव्यांनी वावुरपाक जाय. ह्यान फुडें अशी बुरशेपणां करतल्याक वगी रावचे ना आनी 10,000 तालाव घालतले. ताचेर कारवाय करतले अशी पिळगांवची सरपंच मोहिनी जल्मीन आव्हान केला. पळयात. हांव आतां सध्या पिळगांव पंचायत आनी म्युन्सिपालिटीच्या मध्य अशें आसा उबे. आमी गेली 15 दीस पयलीं आमी अशीच तुमकां न्यूज सांगलेली की आमी हो कचरो आसा पळय त्याच्या बद्दल आमी बोर्ड मारलेले. 10,000 फायन अशें त्या बोर्डाचेर आसले. आनी तरी सुद्दां कांयच तेंचेर फरक पडलो ना. तेंच्यांनी हांगासून ह्या 15 दिसांक इतलो तेंच्यांनी कोयर कचरो सगळे उडयल्ले. प्लस नाका ती हळशीक जी दिश्टी सुद्दां पडपाची ना इतली आसली. हांवें म्युन्सिपालिटीन वचून रिक्वेस्ट केली तेंचे कडेन 2-3 फावटी. मागीर आमचे ते सतीश गांवकर हांकां रिक्वेस्ट केली. तेंच्यांनी काल येवन आपले हे सगळें काम सारकें तेणी वेवस्थीतपणेन केल्लें आसा. आनी आमचे कडेन परत तांकां सांगपाकूय आमकां जावपाचें ना. कित्याक असो कोयर उडोवप ही आमची चूक. जे उडयता तेंची चूक आसा. सोदीत आमी अशें करूंक जायना. आमी आमच्या घरान जर इतलें क्लीन दवरता जाल्यार आमी गांवार असो कचरो उडोवंक फावना. तेन्ना तुमकां हांव सगळ्यांक एकूच आवाहन करता. आतां जें जालें तें जावन गेलें. आनीक तुमी असो कोयर उडोवपाचें हांगा चिंतू नाका. ना जाल्यार म्हाका कितें तरी एक्शन घेवची पडटली. एक कॅमेरो तरी लावचो पडटलो, ना जाल्यार कोणाक एक हायर करचो पडटलो हांगासर. आनी जर कोण एक समज थंयसर मेळ्ळो न्हू तेची कितें तशें हे लोक करतले हे हांव तुमकां सांगूंक शकना. पंचायत मागीर करतली. पूण हे गांवचे जे स्थानीक लोक आसा पळय न्हू ते ताका इतले सतावतले की ताका लज दिसतली हांगा लोकांक तोंड दाखोवपाक. त्या पयलीं तेणीन आपले हे जे कितें कोण कृत्य करता पळय न्हू म्हाका अशें कळलें. हांवें ट्रक सुद्दां 1-2 पळयल्ले आसा हांगा. म्हाका पळोवन धांवले आसा. पूण हांवें फर्स्ट टायम म्हणून हांव वगी रावलें. तेन्ना आतां फुडें हांव कोणाक वगी रावचें ना. ही आमच्या पिळगांवान अशी घाण जाल्या ताका लागून म्हाका ग्रामसभेक भयंकर त्रास जाता. आनी म्हाका मेन दोळ्यांनी पळोवंक त्रास जाता हे. कित्याक आमी इतले सगळे क्लीन करता, इतलो खर्च करता जाल्यार ह्या लोकांनी अशें करूंक हांगा फावना. त्या दिसा ग्रामसभेक पिळगांव ग्रामसभेक जो गार्बेजाचो प्रश्न उपस्थित जाल्लो. मेन रोड पिळगांव टू बिचोलीम
आणि ती जी एरिया बिचोली म्युन्सिपल कावन्सिलाक पडटा आणि खूप गार्बेज सायडीन आसलेली तेंच्यांनी ऑलमोस्ट ती हेजे तो न्यूज जो येयल्लो 365चे तेजी दखल घेवन आमचे बिचोली म्युन्सिपालिटी कावन्सिलान तसलो सगळो कचरो काडलेलो आसा आणि ती वाट जी आसा जो रस्तो आसा तो सारको क्लीन केल्लो आसा. आतां हांव एक आव्हान करता लोकांक, तेंच्यांनी ऑलमोस्ट 1.5 ते 2 टेम्पो कचरो भरला. पॅन्टी सगळे कितें कितें म्हणजे जे आमी हातीन काडूंक शकना असो कचरो आसलो तो तेंच्यांनी ऑलमोस्ट 2 टेम्पो भरलेलो आसा. आनी त्या खातीर हांव लोकांक आव्हान करता की आतां थंय कचरो डंप करपाचो ना आनी आमी आमचे पंचायतीनूय आनी म्युन्सिपल कावन्सिलान अशें ठरयल्लें आसा की थंय आमी वॉच दवरतले मदीं मदीं की कोण जर थंय उडयता. ऑलरेडी पिळगांव पंचायतीन ठराव घेतलेलो आसा, जर कोणी गार्बेज डंप केली जाल्यार तांकां 10,000 फायन आसा फर्स्ट टायम आनी ती जेन्ना जर मल्टिपल जाय जाल्यार ती फायनूय मल्टिपल जातली. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आणि सानिका नागवेकार. परतून घेऊ एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. वार्का वेटरन्सान कार्मोना वेटरन्साक हारयलो. 4-1 अशा गोल फरकांनी रोमांचक जैत मेळयले. बाणावली मतदारसंघ वेटरन्स फुटबॉल टुर्नामेंट युनायटेड स्पोर्ट्स क्लब सेरावलीत घडोवन हाडलो. सेरावली पंचायत खेळामळार जाल्ल्या युनायटेड स्पोर्ट्स क्लब ऑफ सेरावलीन घडोवन हाडिल्ल्या बाणावली मतदारसंघ वेटरन्स फुटबॉल सर्तीन वार्का वेटरन्सान कार्मोना वेटरन्साचेर 4-1 अशा गोल फरकांनी जैत मेळयले. वार्का वेटरन्सान निमाणे मेरेन 4-1 अशी आघाडी घेवन फायनलींत प्रवेश केलो.
गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, गौतमी गांवकार आणि सानिका नागवेकार. आयतारा सूर्याचे दर्शन जातले. ताजे वारे वातावरण थंड करपाक मजत करतले. प्रवाशांक भायर सरपाक संद बरी आसा. आयतारा वाऱ्याक लागून सुर्याचो परिणाम पयस उरतलो. राती कडेन थंडाय येतली. जतनाय घेवची. आयतारा हवामानाची शिटकावणी ना, पूण धुक्याक लागून प्रवाशांनी सादूर रावपाची शिटकावणी दिल्या. कांय सुवातांनी धुकें पडपाची शक्यताय आसा. सप्तकाच्या शेवटाक थंड वारे घोळटले. धुकें पडपाची शक्यताय. प्रवाशांनी सादूर रावचे. आयतारचे तापमान 31 डिग्री सेल्सियस आणि 20 डिग्री सेल्सियस. गोंयच्या बोट धन्यांक शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.